आज फुल इंडियाभर 10 लाखावयर एम्प्लॉईज बँकेचे एम्प्लॉईज स्ट्रायकार असतात, ज्यांचे मेजर डिमांड फक्त बँकांच्या सॅलरी हाका लागून नॉर्मली असता तशें ना, तर पब्लिकाकूय लागून असतात। मेजर डिमांड हा ते आमचे रिकवरी ऑफ NPAs, एंटी पीपल बँकिंग रिफॉर्म्स म्हणून आसा, मागीर रिकवरी ऑफ NPAs। हे NPAs जे बँकेचे आसात ते आज 6 लाख कोटी वयर जाल्ले आसात आनी ते रिकवर करपाक लागून बँक कांयच करिना की सर्वीस चार्जीस हा ते भयंकर वाडयल्यात। रिसेंटली स्टेट बँकेन तर सेविंग बँकाचेर इंट्रस्ट जो आसा तो 4% वयल्यान 3.5%चेर हाडला। ते NPA सगळे कवर करपाचे हेका हे लोकांक सर्वीस चार्जीस लायतात आनी रिकवरी NPA रिकवर करूंक अजिबात सोदिनात। परत बँकान विड्रॉवल कितले फावटी करचे हेचेर सुद्दां आपले स्वताचे पैसे विड्रॉ करपाक सुद्दां बँकांचेर आतां पब्लिकाचेर रेस्ट्रिक्शन्स येयल्यात। हा ते म्हणजे रिक्रुटमेंट गेल्या कितलेशेच वर्सां रिसेंटली थोडे रिक्रुटमेंट जाला बँकान फावा त्या प्रमाणे जे बिझनस जे वाडला बँकांचे त्या प्रमाणात रिक्रुटमेंट जाल्ले ना।